गोंयचो फामाद माशेलांतलो चिखल कालो पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान व्हडा दबाज्यान मनयलो. एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार दुवादशीक माशेल हांगासर देवकी कृष्णाच्या देवळात चिखल कालो मनोवपाची 400 वर्सां पयलीं सावन चलत आयिल्ली प्रथा आसा. मनशाचे मातये कडेन आशिल्ले नाते आनी श्रीकृष्णाच्यो बालक्रिडा दर्शोवपी खेळ ह्या चिखल काल्यांत पळोवपाक मेळटा. जाणटे तशेंच नेणटे बालगोपाळ एकठांय येवन हो पारंपारीक उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या चिखल काल्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खासा उपस्थिती लावन चिखल कालो उत्सवात सहभागी जाले. सर, आयज सगळे पावसाळी अधिवेशन आसतना सुद्धा तुम्ही हांगासर वेळात वेळ काढून ह्या उत्सवात सहभागी झाले. हो उत्सव तुमच्या खातीर कितें मायने दवरता? एक म्हणल्यार आमचे दायज, आमचे कल्चर, आमचे हेरिटेज हे लोकांक कळपाक जाय. एज अ टुरिजम मिनिस्टर आनी हांगा स्वता येवप इज अ पार्ट ऑफ बीइंग. म्हजें भुरगेंपण कशें आशिल्लें, आमच्या वांगड्या बरोबर, आमच्या भुरग्या लोकां बरोबर सगळे जे सेलिब्रेट करताले पावसान भिजप बाकीचे, तेंच आमी हांगा येवन आज तांच्या बरोबर सगळ्या आमच्या लोकां बरोबर रावन तो सेलिब्रेट करपाक, आमचें बाळपण सेलिब्रेट करपाक आनीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आनी एक सामान्य सगळे जे एनवायरमेंट आसता तातूंत खरें गोंयकारपण म्हणटा तें दिश्टी पडटा. सो तातूंत सहभाग जावप हाचे पेक्षा आनी आनंद ना आनी उमेदूय आसा हें करपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.